गावांतल्यान जावपी खणमालाच्या येरादारीचेर बुधवारची सुनावणी कोर्टान फुडें धुकल्ली। गावांतल्यान जावपी खणमालाची येरादारी हो विशय फकत मये गांवा पुरतो मर्यादित ना जाल्यार पुराय गोंयाक तो लागता। तेन्ना हाचेर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाची सुचोवणी कोर्टान सरकाराक दिल्या। खणमालाच्या येरादारीक लागून गावांत जावपी प्रदूषणाचेर जो मेरेन मार्ग काडिना तो मेरेन ही येरादारी बंद दवरपाचो आदेश कोर्टान सरकाराक दिला। पुराय गोंयांत मायनिंग बंद आशिल्ल्यान हो विशय बेगीन घेवपाची मागणी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान केली। पूण कोर्टान प्रदूषणाचो विशय गंभीर्यान घेवन हे मागणे कडेन दुर्लक्ष केले। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन विलेज ओनली, माय विलेजूच ना, हे आख्खी गोंयांत आसा। तर ते कोर्टान सांगले आमी एग्जामीन करता दीस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल ओर एंड टील वी एग्जामीन नो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू विलेजेस। कित्याक DMG सांगले ते पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान मॉनिटरेशन स्टेशन्स घातले। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सांगले आमी रूट चूज करिना, आमकां कंपनीन सांगले ये रूट हा आनी कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना खंयचे रूट आसा। सो कोर्ट सेड यू बेटर हॅव अ मिटींग आनी DMG, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंटलिस्ट, मायनिंग अफेक्टेड कोण कोणाक आपय आनी SOP कर, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियर फॉर होल ऑफ गोवा। आता स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियर तेंच्यांनी थारयले आनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कोर्टान ताका सांगले कितें क्लॅरिफाय युअर ऑफिस मेमोरंडम। ते ऑफिस मेमोरंडम म्हणटा कितें, डू नॉट टेक द ओर थ्रू विलेजेस, मेक अ सेपरेट रोड 200 meters away, and if you have to go through the villages then the road must be properly upgraded। आयज ते मॅटर येयले पण कोर्टाक टायम नासले, कितें थोडे अर्जंट मॅटर आसले, तेंच्यांनी हे फिक्स केले फुडले समानान 2:30 वेडनेसडे तारीख हा 10 तारीख म्हाका दिसता। ओके, ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।